पणजे अवर लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कॉन्सेप्शनाची परब व्हडा उमेदीन मनयली. भक्तांनी मोठ्या संख्येन हजेरी लावन बेसाव घेतले. पळयात काय उर्बे भरीत खीण. GOA365 पळेरानो आनी आयकतल्यांनो, पयले सुवातेर तुमकां कुशाल बरीत आनी आनंद बरीत कोंसेसांव सायबिणीची उनोनीत परबीं दिता. निकतेंच आमी परबेचें व्हडलें मीस सोंपयलां आनी बापाक भेटयलां आर्गां दिवन आंकवार मारयेच्या देण्या खातीर. आनी हो विशय आमी घेतलोलो. मारिया जेजूची आवय सगळीच निस्कोलोंक आनी कुरपेन भरलेली. ती आमकां एक पोरजोलीत आनी ओखोंड एग्जाम्पल नमुनो आमच्या क्रिस्ती जिविताचो हाचेर आमी नियाळ केला. आनी ह्या परबे दिसाक आमी 9 दिसांची तयारी केल्या. शेवटाक आमी पावल्या आनी सगळ्या आमच्या फिरगोजेंतल्या भावां भयणांनी वांटो घेतला. देखून आमी संतोसतांव आनी कुशाल जातांव आनी देवाचो आशिर्वाद सगळ्या आमच्या भाव भयणीचेर फिरगोजेचेर मागता. Today is the feast of Our Lady of Immaculate Conception all over Goa, and we have been celebrating this in Panjim for many years now. Father has already said it is right from 1556 that this church was built, and since then lots of Panjimites, lots of Goans have a devotion to Our Lady, who is the mother of Jesus. If we have Jesus today, we should be grateful to Mother Mary, because she said yes to the will of God, and that is how we could have Jesus, who could save us from our sins. Today many families are destroyed.
because they do not have time to say the rosary, or they do not give respect to Our Ladies. The rosary, which is given by Our Lady, is a reflection on the life of Jesus, and it takes hardly 20 minutes. So lots of families can be saved by praying the rosary every day. I would request each and every family to pray the rosary every day and teach it to your children, to your grandchildren, the importance of praying the rosary, the importance of the maternal protection of Our Lady and of Jesus. सगळ्या पणजेकारांक तशेंच सगळ्या गोंयकारांक आनी गोंया वेगवेगळे गांव आयज सायबिणीचें फेस्त मनयता नॉसा इमाकुला द कोसेसांव सगळ्यांक तुमकां फेस्ताचे परबी चड उरपा भोगता म्हाका हिंगा येवपाक वर्साच्या ह्या तेंपार हांव येवपाक ट्राय कोत्ता आहा थिंगासून आनी चड खुशालकाय सगळ्यांक तुमकां फेस्ताची परबी उनुनीत परबी आनी बेसांव दिवची म्हूण मागता सायबीण माय बेसांव घालून तुमचेर. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार.